आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बेतेलाच्या यासक आमासियान इस्रायेलाच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायेलाच्या घराण्यांमध्ये आमोस तुझे विरोध मान्य करता. देशाच्यान ताचे उतरां आनीक सोसोंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोआम तालवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निर्वासीत जावन वेतलो. आनी आमाजियान आमोसाक म्हळें, द्रश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रवाद करिनाका, कित्याक हे रायाचे पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिष्य न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायेलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायेला विरोध प्रवाद करिनाका, इजाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शारांत एक वेश्या जातली, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो तालवारीन मरतली, तुजो गांव मापून वांडतले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निर्वासीत जावन वेतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाक त्यो संतोष दितात. सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट, दोळ्यांक तो उजवाड दिता. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध, सदांकाल ती तकता. सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत, सगळे नितीचे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. भांगारा प्रास ते मोलादीक, शुद्ध भांगाराचे राशे प्रास मोलादीक. मोवा प्रास ते गोड, फळयेंतले गलतल्या मोवा प्रास गोड. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. त्या भायर तुज्या सेवकाक तांचे वरवीं शिकोवन मेळटा, ते पाळटेल्यांक व्हड इनाम मेळटा. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेसू एक दोनीर सोडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेगाराक ताचे कटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेगाराक जेसून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. हें आयकून शास्त्रामदले थोडे हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणायतल्याक गुणगुणूंक लागले. जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांगडी चिन्नां आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें वा उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक? आरीगाराक तो म्हणालो, उठ, खाण घे तुजी काठ आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.